तू कोताय म्हजो कितलो मोग तू कोताय म्हजो असो हांवें जेजूक विचार केलो जेजूक हांवें एकदा विचार केलो तेन्ना ताणी आपुरबाईन जाप दिवन मोटलें इतलो आनी दोनूय हात विस्तारून खुर्सार मेलो आनी दोनूय हात विस्तारून खुर्सार मेलो मोगाच्या भाव भयणो बापाच्या पुतान आमचो ह्या संवसारान येवन खूब मोग केलो कुडी आत्म्याची ताणें आमकां पेखोवणी दिली दुखान बरोवन आसलेल्याक ताणें बुजवण दिली कश्टान आसलेल्याक ताणें संवसारान परत एक फावटी खुशालकाय दिली पण जायते फावटी मोगाच्यान जेजून आमचो मोग केल्लो तो आमी ताचो उगडास केला काय जायते फावटी ताणें आमकां साबार वस्तू मागलेल्यो दिल्यो तरी आसतना आमी ताका वाखाणला काय कश्ट आमचेर आयले दुयेंस पिडा ताणें आमचे वेली निवारली आमी ताका दोतोराचो दोतोर म्हटला काय आयज मोगाच्या भाव भयणांनो जेजूचें मरण आमी समर्पिया ताणें आमच्या पासत आमच्या कश्टाचो खुरीस आपल्या खांदाचेर घेवन खुर्साचें मरण स्वीकार केलें आमी आयच्या दिसाक जेजूच्या मरणाचो उगडास करुया पेखोणी आमकां दी जेजू नव्यान तूं संवसारान येतलो हांवूच अल्फा हांवूच ओमेगा म्हटला आयज म्हजे जेजू तूं सरपदवेदार म्हणून आमी तुका वाखाणटा तुवें केलेल्या साबार आयज उपकारा पासत आमी तुजे उपकार आठयता पेखोय आमकां जेजू संवसाराचेर आयलेल्या चारूय कणशांनी क्रिस्ती धर्मावेलें दूख तूं पयस कर जेजू म्हणून आमी आयच्या दिसाक आनी सदांकाल बापा लागीं मागुया कितलो मोग तूं कोताय म्हजो कितलो मोग तूं कोताय म्हजो असो हांवें जेजूक विचार केलो जेजूक हांवें एकदा विचार केलो तेन्ना ताणें आपुरबाईन जाप दिवन मोटलें इतलो आनी दोनूय हात विस्तारून खुर्सार मेलो